पार्टी स्ट्रक्चर इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड 90%. कशे क्वांटिफाय करता आय डोंट नो. नवे नवे रस्ते केल्ले खंयचे पडटा. तो एक दीस येता विथ द CEO असो एक नाटक करता भोंवपाचें. हांव म्हणटा फुडल्या वर्सा बिफोर रेन चपल्या पुरो गोंयान लिडर्स उरूंक ना म्हणटा, फक्त पॉलिटिशियन उरले. तर तुम्ही एक मिनिट आमदाराक बी प्रश्न विचारूंक जाय. माय फायट हॅज ओनली स्टार्टेड आफ्टर. सध्या वी हॅव टू वेट फॉर द इलेक्शन. नमस्कार योगा तुमकां सगळ्यांक पॉलिटिक्स ह्या कार्यावळीन परत एक फावट. आणि आयज कांय विशय अशे घेवपाचे आसा जे म्हाका दिसता इलेक्शना उपरांत ताचेर उलोवप गरजेचें आसा. तशेंच पणजेकार जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना फक्त पणजेन रावपी मनशां खातीर पणजे लागना, कारण पणजेन सगळी गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसा किंवा बाकीची कामां ही पणजेन जाता. सो पुराय गोंयकारांक पणजे हे इतलेंच म्हत्वाचें. सो पणजेचेरूय उलयतले आनी हाजेर चड उलोवपा खातीर आमचे बरोबर तशेंच मानेस्त आसा. म्हाका दिसता तांचें काम फाटल्या कांय दिसां पयलीं त्यांचो आवाजूय तुमी पळयला, त्याच्या आवाजा उपरांत जाल्लो बोवाळूय तुमी पळयलो. अशे व्यक्ती जे पणजेचे एक गोंयचे लिडर आणि आमचे बरोबर उत्पल पर्रीकर सर आसा. सर नमस्कार आणि येवकार सगळ्यांत पयलीं. सो इलेक्शन जालें, इलेक्शना पयलीं तुमी तुमचो स्टँड सांगिल्लो की आपूण खंय आसा, जस्ट बिकॉज हे देशाचें इलेक्शन आसा आनी ते खातीर तुमी सांगिल्लें की आपूण बीजेपी वांगडा देशाचो प्रश्न येतलो आमी आपूण आसतलो. इलेक्शन जालें, रिजल्टूय तुमी पळयलो, ताजेरूय उलोवया. सो आतां हाचे गोंयचे जर आमी उलयले जाल्यार बीजेपीच्या परफॉर्मन्साचेर हॅप्पी आसा तुमी? ना, म्हणजे हांव सध्या बीजेपीन ना, सो हांवें ताचेर डायरेक्ट उलोवपाची आवश्यकता ना. पण नॉर्थ गोंयान तर भाऊ येवपाचो आशिल्लो. भाऊची तशी इमेज क्लीन आसा आनी जरी वेगळे वेगळे म्हटले तरी भाऊची दारां घराची लोकांक सदांच उगडी आसता. ताचेर कोण दुबाव करूं शकना. आनी हो एक पॉझिटीव फॅक्टर भाऊक आशिल्लो. प्लस हांवें जे विचार मांडिल्ले तशें खूब जाणांक दिसता की, आनी पीपल आर स्मार्ट. म्हणजे खूब जाण आमी हे करूंक जाय, बरेच इश्यू आसा आनी हांव ताचेर सतत उलयत आयला. पण देशाचें इलेक्शन जालेकूच जी कामां जाल्या ती लोकांकूय दिसता. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट किंवा नॅशनल सेक्युरिटी अशे विविध व्हडले विशय आसा आनी ते लोकांचे म्हाका दिसता त्या हाचेर विचार आशिल्लो बऱ्या पैकी. म्हणून नॉर्थ गोंयान भाऊ चड लीड घेवन निवडून आयलो. सावथ गोंयान मातशें गणीत चुकलें, कित्याक कॅन्डिडेट नवी आशिल्ली. आनी दुसरें थंयचे पॅटर्न पळयल्यार ते सिमिलर पॅटर्न आसा. काँग्रेस सदांच 2,20,000 पावता आनी बीजेपी 2 लाखा कडेन. लास्ट टायम आप आशिल्ली, तांणी 22,000 मतां सेपरेट व्हेल्ली म्हणून एक मार्जीन कमी जालें. ढवळीकर जर ह्या सायडीन उरिल्लो ते काही हांगा लोकल आनी आपल्या इगो खातीर ताका लास्ट मिनीट थंय धुकलून ते सीट येवपाचें. सो अदरवायज द पॅटर्न इज सिमिलर आनी त्या हातून तशें जालां. एक मातशी परफॉर्मन्स बीजेपीची वाडूंक जाय आशिल्ली, ती बाकीचे साश्टी सोडल्यार ती मातशी देंविल्ली आसा. ताचेर पार्टी विचार करतली. हांव काय पार्टेन ना. पण हांव कित्याक आनी एक विचारता, कारण फाटले कांय म्हयने पयलीं जेन्ना बाकीच्या पक्षांतले काँग्रेसीन घेवन येयले तेजो फायदो जावपाक जाय आशिल्लो अशें चिंत्ताले. काँग्रेसीन कोण वचना. सॉरी, काँग्रेसीन भाजपान येयले. सो ना, हाका हांवें पयलींच्यान हेच केलां. म्हणजे हांवें पणजेन सुद्दां कितें जालां पळय, आमी एक गूड गव्हर्नन्सचे विचार किंवा इवन वाय अपील्ड की देशा खातीर अशें जावंक जाय वॉज बिकॉज ऑफ माय आयडियाज. पण जेन्ना अशें डिस्क्रेडीट जाल्ले, लोकां कडेन क्रेडिबिलिटी नाशिल्ले लोक घेवन येता आनी ते प्रचाराचे लिडर जावन पडटा, तेन्ना एक मूळ कार्यकर्ता सुद्दां आसा तो खंय तरी कितलें काम करतलो हाचेर हें जाता. तो विचारां खातीर करता काम, पण एक खंय तरी ताचो इम्पॅक्ट पडटा. म्हणून जर लास्ट टायमा इतलीच मतां बाकीचे नॉन साश्टी एरियेन पडिल्ली जाल्यार शुअर पल्लवी देपो कुड हॅव वॉन. इट वॉज अ विनेबल हे. ते खंय तरी बिकॉज ऑफ दीस फॅक्टर म्हाका दिसता की ताचो इम्पॅक्ट मातसो जाल्लो आसा आनी तातूंत एक खंय तरी मातशी मतां कमी जाली. पण कितें 14-15 हजार म्हणजे यू जस्ट नीड 7.5. म्हाका दिसता बाकीचे सगळे सांगे आनी सगळे तालुका धरले जाल्यार थंय जी मातशी स्लायड जाल्या पळय इज मोर दॅन दॅट. सो ती स्लायड जावं नाशिल्ली जाल्यार शुअर सीट कूड हॅव बीन वॉन.
पण हांव भायर आसा सो द पार्टी वील हॅव टू डिसायड ऑन दॅट कशें फुडें वचप. बरोबर. हांव कित्याक विचारलें कारण तुमी एक स्टँड घेतिल्लो की मना पासून तुमी बीजेपी आसा हें पयलीं पासून तुमी सांगिल्लें आसा. जेन्ना गोंयची गजाल येता तेन्ना येस डेफिनेटली कांय गजाली हांगा थंय जावपाची शक्यता आसा. हांव पणजेचेर येता कारण पणजे ह्या फावटी एक पळोवपाक मेळटा की पर्संटेजीन बरो ड्रॉप जालो. लास्ट इयर जेन्ना 2019 इलेक्शन जाल्लें आनी आतां अरावंड एक 7% सुमाराक ड्रॉप आमकां दिश्टी पडटा. 4.3 हो ड्रॉप आमकां दिश्टी पडटा. एक नाराजगी आशिल्ली. ना कितें जाता एक म्हणजे पार्टीचो स्ट्रक्चर टोटल कॉलेप्स केला कळ्ळें जो भितर सरला पळय ताणून काय म्हाका बरेक अनेक अशे एरियाज बूथ दिसले ते पार्टीचे फर्स्ट टायम पॅम्पलेटां पावूंक ना. सो द पार्टी स्ट्रक्चर इज गेटींग डिस्ट्रॉयड. आतां हांव फायट केल्या खातीर तो स्ट्रक्चर म्हज्या बरोबर आसा. सो अशें जाल्लें आसा एक. दुसरें ओवरऑल पणजी स्मार्ट सिटी म्हणा किंवा गूड गव्हर्नन्स खंय तरी जाय ताचेर म्हाका खंयच स्ट्रेस दिसना खंयच्याच लेवलार. अनफॉर्च्युनेट टू से दीस गोंयान. आनी ताच्या खातीर एक जनरल पणजे सारको नागरीक तो जनरल नाराज जावन एक वोटिंगाक कमी भायर सरलो. सगळी कडेन नॉर्थ गोंयान पर्संटेज वाडल्या वोटिंगाची ते पणजेनूय वाडूंक जाय आशिल्ली. हांवें 6,072 मतां पडिल्ली. भारतीय जनता पार्टीक 6,700 कितें पडिल्ली. बरोबर. सो ऑलमोस्ट 12,000 थंयच जाता. ऑफकोर्स म्हाका एक 1,000 मतां ती ट्रान्सफर जावपाची न्हय. मायनॉरिटीची आशिल्ली जे बाबाचे आनी म्हजे संबंद बरे आसा तांचे कडेन तशी आयिल्ली. पण 5,000 म्हजी मतां बिकॉज ऑफ आयडिया आनी विचार सिमिलर आसल्या खातीर म्हाका दिसता की भावूक पडल्या. उरलेली फक्त 3,000 येयली त्या सायडींतल्यान. ती कमळाची ओरिजिनल मतां. सो म्हाका दिसना आमदारान कितें कॉन्ट्रिब्यूट केलां हांगा पणजेन. सो आनी बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर गेटींग डिस्टर्ब ताचो एक इम्पॅक्ट पडला. म्हणजे लोक भायर काडपाक येवंक ना. तुम्ही रायटली ही गोष्ट सांगली कारण तुम्ही जशें म्हणाले की 6,700 सुमारा मतां गेल्या इलेक्शनाक जेन्ना पडली आनी तुमची 6,072. सो पर्संटेज वायज पळयत जाल्यार खूपच ड्रॉप आसा. कारण बीजेपीक ज्या तरेन मतां पडल्या पणजेन कितें चल्लां ते बीजेपीच्या वोटराक आवडूच शकना. 20+ वर्सां एकीकडे मनोहर पर्रीकर रिप्रेझेंट करता आनी आतां असो आमदार येता जो रिप्रेझेंटूच करना. म्हाका प्रेस घेतलकूच डेडलायन येता. ती डेडलायन बेठीच रिपीट केली वता. म्हणून हांवें अपील केलें की चीफ मिनिस्टराक की ही शूड कम एवरी 15 days. बरोबर. कॅपिटल सिटी आसा आनी 15 दिसान CM रिव्ह्यू घेता अशें सुद्दां कळ्ळें. सगळे ऑफिशियल्स ऑटोमॅटीक सिरियसली काम करतले. बरोबर. आमी स्मार्ट सिटीचेर येतले सर. पूण तुमी जे तरेन म्हटलें की म्हणजे बीजेपीचे स्ट्रक्चर जो आसा तो डिस्ट्रॉय करपाचें काम पणजेन खास करून पणजेन आमी उलयता. पणजेन हाडपाक येवंक ना. सारके वेवस्थीत बूथ आमची पयलीं आशिल्ली ती जावंक ना. जेन्ना मिटिंग्स जाता पणजेन खास करून पणजे संबंदान उलयता तेन्ना हांचो आवाज पक्ष लिडर्सां कडेन श्रिश्टीं कडेन पावता. आतां म्हाका हांव भायर आसलो तर म्हाका खबर ना ते कितें जाता. पण एक हांवें आमी वी फॉलोड हे कितें की एक व्यक्ती आसतना ताची फॅमिली पॉलिटिक्सान थंय येवंक जायना. पण तरी सुद्दां 20-25 वर्सां आमकां पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते जे म्हज्या बरोबर रावल्या ते ल्हानपणांतल्यान हांव तांकां वळखता. तांचे बरोबर संबंद आशिल्लेच. आतां भशेन मेयर हो पूत हे तसले करूंक ना. आमी तशेंच बिलीव केला. माय फायट हॅज ओनली स्टार्टेड आफ्टर. आनी जी स्थिती जाल्या पळय परिस्थिती ती पळोवन एक इतली तयार केल्लें इन्स्टिट्यूट पणजेन बरोबर ते खंय तरी वाट लागता. 1994 म्हणून तर ताका हे आसा. 94 न्हय पयलींच 94 पणजेन काम. बरोबर. आनी खूब म्हत्वाची गजाल आसा. सर तुमी स्मार्ट सिटीचेर आयिल्ले. स्मार्ट सिटी वयल्यान सुरू करपाक सोदता. तुमी फाटल्या दिसांनी लास्ट टायम जेन्ना ऑन ग्रावंड आयिल्ले ताच्या दुसऱ्याच दिसा CMान येवन मागीर पळोवणी केली. 90% क्लेम करता काम जालां म्हणून. ना म्हाका ते पर्संटेज क्लेम कितें आय डोंट नो. म्हाका तें काम सोंपिल्लें जाय. 90% कशें क्वॉन्टिफाय करता आय डोंट नो. वॉट इज द मेकॅनिझम. म्हाका काय दिसना 90% कित्याक नवे कामां येत आसा. बरोबर. इज इट 90% एट दॅट टायम 90% ऑफ सर्टन एरिया ते आय डोंट नो. म्हाका ते क्वॉन्टिफाय करपाकूच नाका.
म्हाका काम एक म्हणजे हांव एग्जाम्पल दिवन सांगता, हेल्थवे हॉस्पिटल म्हळ्यार थंय एक खड्डो खणून दवरलेलो 6 म्हयने, मागीर ताका पायपां ना म्हणून तसोच उरलो, आतां थंय काम चालू जाला. सो हे मिस प्लॅनिंग. बरोबर. सारकें टायमींग ना, थंय हॉस्पिटलांत वचपाक एम्ब्युलन्सींक त्रास जाता. सो अशें अनेक हे आसा. प्रॉपर एरिया वायज, रोड वायज स्मॉल सेक्शन्स करून प्रॉपर प्लॅनिंगान करपाक येता. खंय तरी ती विलूच ना अशें म्हाका दिसता. बरोबर. कशेंय करून ते ढुकलून काम करपाचें आनी ताचो इम्पॅक्ट कितें जाता हाचेर एसेसमेंट कांय ना, आमी केले अशें जाता अशें दिसता. पूण कॉन्ट्रॅक्टराचेर नजर दवरपाक कोणूच ना. दिसत ना. नवे नवे रस्ते केल्ले खणचे पडटा. पावस पयलो पडलो मेन मदीं तेन्ना थंय जामा मस्जीद थंय सगळो खणून सगळे ड्रेन्स ओपन करच्यो पडल्यो उदक वचपाक दिवपाक. बरोबर. सगळें नवें केल्लें काम. सो हांव जाय म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टरांक टॅक्नॉलॉजीच ना तांचे कडेन अशें काम घेवपाची. सो ते सगळे काडचे पडटले. आय एम ऑन दॅट. कशें दिल्या कॉन्ट्रॅक्ट कितें पळोवपाक. पूण हाजें लुकसाण पणजेकारांक जाता. पणजे सगळ्यांक जाता. टॅक्स पेयर्स, सेंटराचो पयसो म्हणून शेवटी टॅक्स पेयराचोच न्ही. बरोबर. सो तो आनी आय सी इट एज अ लॉस्ट ऑपॉर्च्युनिटी. इतलो पयसो आयिल्लो जाल्यार आनी अशें न्ही की स्मार्ट सिटीन बरें काम जावंक ना. पणजे हे आसात पण इंडोराक बरें जाला, अनेक जाग्याचेर बरो ताचो फायदो केला. सो तसो आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली. आय थिंक वी हॅव लॉस्ट इट, वी हॅव स्कॉन्डर्ड इट. आनी तातूंतल्यान आतां कितें येता म्हाका कळना. हातूर पळय आसा स्मार्ट सिटीन CEO आसा, ताज्या वयर आमदार आसा आनी मागीर CMूय चॅक करता. इतले सगळे ट्रिपल चॅक जावन सुद्दां कित्याक जायना ही काम? ना ते तुमी एक म्हणजे आमदाराक बी प्रश्न विचारूंक जाय. म्हाका दिसता स्मार्ट सिटीचेर हांवूच चड उलयला. बरोबर. आमदार आमी आमदाराक विचारलें, आमदार म्हणटा 90% जालां म्हणून कामां. ताका कितें हें आसा. सो दॅट इट सेल्फ सेज न्ही. तो एक दीस येता विथ द CEO असो एक नाटक करता भोंवपाचें आनी देन सांगता 90% जालां म्हणून. बाकीचे तो पळोवपाक वचत ना. आय हॅव गॉन सो मेनी टायम्स. बरोबर. तुमी टायम टू टायम ग्रावंडार दिश्टी पडटा. रायबंद्रा कितें जालां तें पळोवपाक सोमारा वचपाचो आसा परत. सो हे तूं भोंवल्यारूच तुका येतलें की अरे हांगा खड्डो 6 म्हयने घालून दवरला, हांगा अशें जालां. सिंपल गोष्ट. आतां तुमीच आमी 90% उलयता. DB रोड आसा, आत्माराम बोरकर रोड आसा, 18 जून रोड आसा, हे काम करपाचें आसा ह्यान फुडें. तशेंच सिवरेज जी मेन लायन आसा तेजें म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टूच म्हाका दिसता अजून हें करूंक ना. सो तेजें काम म्हाका दिसता अजून सारकें सुरू जावंक ना. तशेंच मळ्यांतलो आसा, भाटल्यान, रिबंदर, इतलें काम हेच काम पळयत जाल्यार म्हाका 40%चे चड आसा. ते हय म्हणून हांव क्वॉन्टिफायूच करना. पण ते एज आय सेड CM शूड कम एवरी 15 days. That itself will make the officials work and try to finish it. पूण तरी दिसता तुमकां कारण CM 2दा येवन गेले, तांणी पळयले. रेग्युलर हे आसूंक जाय अशें म्हजी रिक्वेस्ट आसा. बरोबर. बरोबर. बिकॉज जे ज्या तरेन इम्पॅक्ट जाला पणजेच्या लोकांचे, स्मॉल बिझनेसीस, रेजिडेंट्स, ताच्या खातीर आवश्यक आसा. ह्यान फुडें जावपाचें आसा सर, कारण मेजर रोड बंद जावपाचे आसा. तातूंत मातसो फोकस वाडोवन ते बेगीन करूंक जाय. लॉट ऑफ हार्डशीप पीपल आर फेसिंग. सो एक डिमांड केल्ली की क्लॅरिफाय करपाक की बाबा खंयची कामां ह्यान फुडें घेवपाचें आसा, ते अजून पर्यंत ते क्लॅरिफाय जायना. खंय तरी कितें गडबडला ना, तेच पळोवचें पडटलें परत मेळून. पण हांवें डिमांड तेच केल्लें की प्रत्येक सेक्शन आमकां केन्ना काम चालू जातलें, केन्ना सोंपतलें, तशें प्लॅनिंग जावंक जाय. खंय 100 कडेन खणून दवरतात आनी मागीर वेगळे वेगळे कडेन ते कंप्लीट करतात, तशें जावंक जायना. एक मिसगायड करपाचो प्रयत्न जाता काय कितें? कारण हांव कित्याक सांगता, जेन्ना आमी स्मार्ट सिटी, इमेजिन स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन तांकां CEO कडेन सुद्दां गेले जाल्यार दे आर लायक आमी काय दिना, तुमकां जाय तें करात, तुमकां जाय तें सांगा, तुमकां जाय तें बरयात. दॅट वॉज द लँग्वेज. नॉट अ गुड एटिट्यूड. पण हाच्या खातीर हांव जबाबदार. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तांकांच धरता. ते जेन्ना वता पळय फिल्डांतल्यान, ते हात वयर काडटात, ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना. तेन्ना ऑफिशियल्स डायरेक्ट अकाउंटेबल लोकांक आमी ना आसूंक जाय. सो द अकाउंटेबिलिटी ओनली कम्स टू द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. बरोबर. आनी ती अकाउंटेबिलिटी थंयच्यानूच, इवन वेन माय फादर वॉज देयर, ती थंयच्यानूच येताली. बरोबर. आनी तोच अकाउंटेबल आसता. जेन्ना ताकाच दिसता की हांव इलेक्शन सेटिंगा करून जिखतलो, तेन्ना
असो व्यापार जाता. म्हणून बरोबर. आमी हे सगळे रस्त्या कडेन वचून दाखयले तो फाल्यां फिक्स जालो. दॅट इज अ बँडेड. वी हॅव टू गो टू द रूट हे. आनी ते तेन्नाच जावं शकता जेन्ना लोक तशे निर्णय घेतले. हे चुकीचें कितें जालां आनी चुकीचे मनीस तांकां अकावंटेबिलिटी ना तांकां जर आमी अशे पोस्टार घालपाक लागले जाल्यार मागीर अशेंच जातलें. वी हॅव टू चेंज इट, गो टू द रूट कॉज अँड चेंज दॅट. बरोबर. एक गोष्ट दिश्टी पडली, जे स्टेक होल्डर्स आसा किंवा जे लोकल्स आसा तांकां विचारिनासतना कामां जाल्या काय कितें? बेसिकली अकावंटेबिलिटी जेन्ना इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह घेता तेन्ना तो ऑटोमॅटीक लोकांक विचारता बारीक बारीक गजालीचेर. माय फादर इज टू मीट द पीपल. एक्झॅक्टली. दॅट वॉज अ कॉमन सायट. पणजेंतल्या लोकांक कितेंय जालें बारीक विशय मिटींग जाताली, हे जाताली, हांगा ती अकावंटेबिलिटीच ना. ताच्या खातीर देर इज अ टोटल डील लिंकूच तुटल्या बिटवीन पीपल अँड द ऑफिशियल्स. द लिंक इज टू बी प्रोवायडेड बाय द एमएलए. बरोबर. कारण जेन्ना ते पळोवपाक गेले लोकल्स फुडें येवन तांकां कंप्लेनी सांगतना दिश्टी पडटाले बाबा ही आजून आमकां सांगूच ना, हांगासर पॅक जाता, हांगासर पॅक. मागीर ते धांवून कोणाक तरी सांगता हांगासून हांवेंच कितल्यो फोन मारून म्हाका ताणें फोन केला ते मागीर पॅच वर्क करून घेतला की हांगा सारकें जावंक ना, थंय सारकें जावंक ना. मागीर स्मार्ट सिटीच्याच मनशाक सांग. बरोबर. थोडे कडेन सोपणाच करून नाशिल्ल्यो, लोकांक वयर चडपाकूच जायनाशिल्लें फुटपाथ. खुबश्यो केसी आसा. सो बट देन द लिंक शूड बी द एमएलए, पण ते मिसींग आसा. तुमकां कितें दिसता आनी कितलो टायम वयतलो स्मार्ट सिटी कंप्लीट जावपाक जर तुमी सिच्युएशन आतां जर ग्रावंड पळयलें जाल्यार? हांव म्हणटा फुडल्या वर्सा बिफोर रेन चपल्या पुरो. आतां नाव आय एम जस्ट प्रेयिंग सो की एवरी रेन वी आर सीइंग द सेम थिंग. सो आनी एक डेडलायन येवपाची आसा आमकां. आनी खूब डेडलायनी येतल्यो, पण आय होप इट फॉर द सेक ऑफ द सिटी बेगीन सोंपूंक जाय. इट इज नॉट अ गुड थिंग. म्हणजे खूब मिम्स येता पावस पडलो अजून पावस सारको सुरूय जावंक ना आनी ते मिम्स पळोवन आमकां त्या क्षणाक हांसपाक येता. पण एज अ पणजेन रावता आनी पणजेचे सिटीजन हे पळयल्यार एक खंय तरी मनांतल्यान म्हाजी हें दिसता की अशें जावंक जायनाशिल्लें. बरोबर. आनी एक स्टेटमेंट म्हाका दिसता हो एक विचित्र स्टेटमेंट आसा जेन्ना CCP स्टेटमेंट दिता की ह्या पावसान बुडटले काय ना आमी सांगूं शकना. सो पणजेकारांनी करप कितें? सद्या वी हॅव टू वेट फॉर द इलेक्शन. शेवटी हांव म्हणटा वी हॅव टू गो टू द रूट कॉज. बरोबर. बँडेड लावून काय जावचें ना. हो विशय सॉर्ट आउट जायत हळू. पण आनी कितें वेगळे इश्यू येतले. तुमी इलेक्शनाचे उलयले. तुमी ह्या म्हणजे लोकसभेच्या इलेक्शना पयलींचो तुमचो स्टँड सांगलो. इलेक्शन जाले, रिजल्ट आयलो. नेक्स्ट वॉट म्हणजे तुमी आतां फुडें ना हे सद्या आतां जे इश्यूज आसा पणजेचे ते म्हाका दिसता मिडियाच्या थ्रू पयलीं कितें आसता विशय एक खंयचो नॉलेजाक हाडपाक उलोवपाचें आसता. पण आतां पणजेन अशें जालां की ती लज हाडपाक उलोवचें पडटलें. लज येवन कितें तरी जातलें अशी म्हजी अपेक्षा आसा. सो हाचेर उलोवप रावप आनी होपफुली पीपल रिस्पॉन्ड ड्युरींग द इलेक्शन. सो आतां 2027 इलेक्शनाचें काम सुरू जातलें. तुमी स्टेटीन BJP बरोबर आसतले? ना ते सी हांव म्हजे विचार आनी हे लोकां कडेन दवरत आसा. एक्चुअल थंय कितें जातलें तें आय डोंट नो. कळ्ळें न्ही. आनी अशें जे हांव पयलींच्यान सांगता जे पणजेचो हे बी लोक घेतल्या दॅट इज हॅविंग अ नेगेटीव इम्पॅक्ट ऑन अवर कोर वोटर्स. बरोबर. आमकां ही केन्नाच अशें तांची हे आवडूंक ना. बिकॉज आमचे एक कितें विचार आनी हे दवरून फुडें सरिल्ले लोक आसा. सो थंय खंय तरी परत करेक्शन जातलें अशी म्हजी अपेक्षा आसा. ताच्या खातीर प्रयत्न आसा. पळोवया कितें जाता. लोकसभा इलेक्शना वेळार तुमचे BJPचे लिडर तुमचे कडेन अवश्य उलयले बीन आसतले अबाउट लोकसभा इलेक्शन. आफ्टर दॅट तुमी जॉयन जावपाचे? सद्या गव्हर्मेंट सेंटराक निकतें जावपाचें आसा. सो घडामोडी जाता. सो मागीर कितें कशें पॅन आवट जाता पळोवया. पण गूड गव्हर्नन्स हे दवरून फुडें परत हे जावंक जाय. तुमचे कडेन यंग जे वोटर्स आसा न्ही ते वेगळ्या भावनेन पळयता. हे म्हाका दिसता तुमचे कडेन उलयले आसतले न्यू वोटर्स म्हणा किंवा यूथ जे वोटर्स आसा. कारण चडशे युथांक पॉलिटिक्सा कडेन वळोवपाचें काम भाईन केलें. कारण आमी सुद्दां जेन्ना कॉलेजीन आशिल्ले हाय सेकंडरीन आशिल्ले तेन्ना
सो आयज तुमचे कडेन त्या नदरेन पळयता की आमकां एक बऱ्या तरेचे गव्हर्नन्स पळोवपाक मेळटले जर तुमी आयले जाल्यार तांच्या खातीर तुमी कशें पळयतात? कितें मेन म्हणजे कितें जाता, लोकांक जे गोंयान लिडर्स उरूंक ना म्हणटा, फक्त पॉलिटिशियन्स उरल्या. आनी म्हणून ते हांगच्यान थंय वता, क्रेडिबिलिटी स्वताची कांय विचार जायना. बरोबर. आमकां लिडरशीप जाय. लिडरशीप म्हणजे कठीण निर्णय घेवपाक मेळूंक जाय. ते खंय तरी आहे, प्रत्येक जाण आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी कशी हे करपाक प्रयत्न आसता तितलेच. आनी हातून फूल गोंयचो विचार जायना. आनी फूल गोंयाची जी स्थिती जायत चल्ल्या, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येवप, ते गोंयाक सस्टेनेबल आसा काय ना हो एक विचार करपा सारकी गरज आसा. कोण तरी म्हाका एक बिझनेस हातूंतल्यान म्हज्या हातूंतल्यान मेळपाक येयल्लो कस्टमर. तो म्हणपाक लागलो, उलयता म्हणपाक लागलो, हे गोवा कॅन बिकम लायक बेंगलोर. आनी हांवें एकदम आंग काडलें की म्हाका गोंय बेंगलोर जावपाचें नाका, कळ्ळें न्ही. सो हाचेर एक ओवरऑल पॅन गोवा विचार जावपाचो आसा. तो फक्त प्रत्येक आमदार आपूण कसो तरी करप्शन करून पयशे हाडून आपली कॉन्स्टिट्युएन्सीच जिखतलो आनी माय जिखल्योकूच गव्हर्मेंटा कडेन बार्गेन करतलो, आपूण हांगा आसतलो काय थंय आसतलो, ह्या विचारान जेन्ना युअर पॉलिटी इज लायक दीस, मागीर गोंयचो विचार जायना. सो गोंयचो विचार जावपाक हे अशे विचार करपी मनीस सध्या तरी लिडर म्हणून दिश्टी पडना. ते दिश्टी पडना, ते करना. ताचो फूल गोल आसता हांगच्यान आपूण येतलो, सायडींतल्यान बायल येतली, खंय तरी फुडें आपलो चलो येतलो आनी तिसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान आनी खंयच्यान तरी नातू सुद्दां येतलो, हे कितें अशें गोंयान पॉलिटिक्स जाला. फाल्यां वुमन्स रिजर्वेशन जालें आनी थोडे सीट्स जर रिजर्व जाले न्हय, थोडे जाण आपूण सायडीक सरतले आनी थंय आपल्या बायलेक घेतले. हांव तुका पुरोवन दिता, म्हणजे कितलेशेच जावपाचे आसा. सो तेन्ना अशें जाता तेन्ना गोंयचो विचार कोण करतलो. म्हणून जेन्ना ते म्हजो बिझनेस हे म्हजे कडेन येवन मदींच म्हणपाक लागलो, गोवा कॅन बिकम लायक बेंगलोर. तो भायलो. हांवें एकदम म्हटल्यार अरे गोवा म्हाका बेंगलोर जाल्लें नाका, गोंय मुंबय जाल्लें नाका, गोंय शूड रिमेन गोंय. आनी ताचेर विचार जावपाक जाय. आनी बिकॉज ऑफ दीस पर्सनलायज फिफडम कशे जे आमचे MLAs कॉन्स्टिट्युएन्सीज करून दवरतात, तातूंत हो विचार केन्नाच जावं शकना. इट इज ऑल अबावट गेटींग इलेक्टेड आनी मागीर डील करप. पूण जे लिडर आसा, जे गव्हर्मेंट चलयतात, तांचो खंय कंट्रोल ना पूण हाचेर ना. म्हणजे ओवरऑल हांव ते स्पेसिफीक सांगू शकना किंवा हांगा सांगचो ना पब्लिकली, पण ओवरऑल जी पॉलिटी आसा गोंयची ती अशी जाल्या की हांगच्यान आपूण येयलो, सायडींतल्यान बायल येयली आनी खंयच्यान कोण येयलो, किंवा आपले 2-3 जाण हाडले निवडून, एंड देन बार्गेन आफ्टरवर्ड्स. सो हातून गोंयचो विचार फाटीं सरत पडला. म्हणून खंय तरी एक प्रोटेस्ट वोट म्हणून इवन लोकसभेक RGPक 40,000+ मतां पडल्या नॉर्थ गोंयान. दॅट इज कायंड ऑफ प्रोटेस्ट वोट. इट इज नॉट फॉर RGP डायरेक्ट, कळ्ळें न्ही. कित्याक गोंयचो विचार जावंक जाय. सो लोकांक जो राग आसा तेंच्यांनी आनी तशें जालां अशें म्हाका दिसता. सो विचार करपा सारकी गरज आसा. एक तुमी म्हळ्या त्या प्रमाण पयलीं जेन्ना मनोहर भाई आशिल्ले तेन्ना तत्वाचे एक राजकारण जातालें आनी तांच्यांनी खुबशी सुदारणा केली राजकारणात. जेन्ना तांच्यांनी सत्तेन आयले तेन्नाच्यान खुबश्यो गोश्टी जावपाक लागिल्ल्यो. पयलींची BJP आनी आतांची BJP तुमकां डिफरन्स दिश्टी पडटा? ना, म्हाका अशें क्लासिफाय करपाची आवश्यकता ना. हांव कितें सांगपाक सोदता तें BJPंतल्या खूब लोकांक कळटा. आनी हांव जेन्ना इंटरेक्ट जाता, खूब जाण म्हणटा तूं अजून थंय कित्याक खूब जाणां कडेन म्हजें फॅमिली भशेन रिलेशनशीप आसा. बरोबर. कार्यकर्ते बी हांव जेन्ना खंयच्याय कार्यक्रमांक गेलो तेन्ना मेळटात. सो ते लिंक आसा, ते ना म्हणपाक येना. सारकें. आनी म्हणून ते खंय तरी हे परत येवन गूड गव्हर्नन्स, गोंयचो विचार हो म्हाका त्या पार्टीन परत हाडून जातलो आनी शक्य आसा अशें दिसता. सो 2027च्या इलेक्शनाक तुमी आतांच्यान तयारी करतले? ना, पणजे खातीर कोणें तरी करूंकूच जाय. बरोबर. आतां आवाज उठय, फुडें कितें जाता तें शेवटी लोकांचेर आसा. पणजेन प्रोजेक्ट येता. एक प्रश्न विचारपाक विचारलो पणजेच्या उलयतना. पणजेन आनी नवीन नवीन प्रोजेक्ट्स येता. पयलींच उदकाची समस्या आसा, लायटीची इलेक्ट्रिसिटी समस्या आसा, पार्किंग समस्या आसा. तातूंत अशें आयकपाक येता की व्हडले मॉल्स आनी कसिनोज व्हडले येवपाचे आसा. हे आमी सुद्दां फाटल्या दिसांनी दाखयलें. हांव इलेक्शन तेन्ना लढयलेलें.
तेन्ना हांवें म्हटिल्लें की पणजेन तरी एक मॉरटोरियम कसो हें जावंक जाय की कसिनोंचेर की आनी नाका कळ्ळें. मागीर तुमी सॉल्व कशें करतले दॅट इज अ डिफरंट इशू. बरोबर. ते खंय तरी पांये वचूंक जाय. ते खंय तरी जायना जाल्यार पूण येता सर आतां कारण पणजेकारांक कदाचित म्हाका इन्फॉर्मेशन काडचें पडटलें. सो तुवें म्हाका आतां सांगलां तुका म्हण. सो हे एक्चुअली एक डेंजर सिच्युएशन आसूं शकता फुडें जर जालें जाल्यार. एक वेवस्था पयली सारकी जावंक जाय बरोबर. आनी ताचे ते स्मार्ट सिटी फंड्स कुड हॅव बीन यूज्ड फॉर प्रॉपर पार्किंग प्रॉपर हे ते खंय तरी आमी स्कॉन्डर केला अशें म्हाका दिसता. बरोबर. सो थंय हें दिसता की इज अ मिस्ड ऑपॉर्च्युनिटी. सारकी वेवस्था पणजेन पार्किंग वेवस्था अनेक विशय आसा. लायक पे पार्किंग आतां ते घेतात. स्मार्ट सिटी कामां जावंकूच ना पण पे पार्किंग चालू केलें. हांवें म्हटलें तें एक्सटेंड करा न्ही कित्याक कामां अडचण आसा म्हणून केल्लें न्ही. आनी पे पार्किंगाक कितें नवे स्ट्रक्चर्स बांदूंक ना. एक्झिस्टींग हाचेरूच तांणी पे पार्किंग लायला. सो पार्किंग स्पेस इज सेम. त्या पयशांनी कितें नवो पार्किंग फॅसिलिटी येता ना. सो तशें कितें तरी इन्वेस्टमेंट जावंक जाय आशिल्लें सिटीन. स्मार्ट सिटीन स्मार्ट कितें आसा सर? ना ते सिमेंटिक्सान हांव वचना कित्याक अशें परत मिम्स जाता आनी म्हाका एज अ मिम्स तेन्ना पळोवपाक ते मजा दिसली. तरी कोणें तरी कला अकादेमीचेर म्हाका पयरूच मीम धाडली की हांव म्हापश्यान पयलीं ल्हानपणान व्हड म्हापश्या जाता की कला अकादेमी पळयल्यार म्हापशेकार म्हणटा की आमकां हनुमान नाट्यगृह बेस्ट आसा हांगा आनी कांय करूं नाका म्हणून. जरी मीम येवन त्या मनाक हांसपाक येयलें तरी एज अ पणजेन रावता एज अ सिटीजन एक खण मनांतल्यान दुखता. बरोबर बरोबर. म्हाका दिसता एक खूब म्हत्वाची गजाल आसा. मिम्स हे आमकां ते पुरती हांसपाक येतले पूण ताच्या फाटली जी गजाल इतली सिरियस आसा ती समजून घेवपाची आसा. आमचे बरोबर उत्पल सर आसा. सर म्हाका दिसता हाजेर टायम टू टायम उलोवप जावपूय गरजेचें आसा स्मार्ट सिटीचेर कारण हे स्मार्ट सिटी फक्त पणजेकारांक लागना पुराय गोंयच्या लोकांक लागता कित्याक खुबशे लोक हांगासर येता आनी तुमी जशें म्हळें की पणजे खातीर कोणी तरी फुडें येवन हें करपाकूच जाय. आनी एज अ युथ हांव तुमकां एक हें सांगूं शकता की आमी जेन्ना जायते युवा कडेन उलयता तांकां तत्वाचेर राजकारण जाय पूण ते आजकाल कोण फुडें येवन सारकें दिवपाक सोदिना किंवा नाच तशें कितें तरी. सो तुमचे कडेन एक होप म्हणून पळयता सर. सो त्या युवांक खातीर तुमची मॅसेज कितें आसतली? ना म्हाका गोंयच्या युवान बेसिकली खूब टॅलंट आसा. तो खंय तरी एक रायट मार्गान गेल्यार तो बरो फुलून येवूं शकता आनी ते म्हाका दिसता एक बरी लिडरशीप दाखोवंक शकता. आनी आमी खुबदां उलयतात हो म्हजो एक विशय म्हणजे चिंतेचो विशय आसा की सगळे भायले लोक येवन वेगळे वेगळे वेवसाय हांगा हे करता पण मोर दॅन दॅट गोंयच्यान एक्सोडस जावपाक लागला. लायक म्हज्या बरोबर शिकणारे भुरगे गोंयान नाच. पुण्या आसा बेंगलोर आसा खुबशे US आसा UK आसा. म्हजे सगळे मित्र गोंयान ना. सो हे इतले आमी शिकून वयर हाडटात ते भुरगे भायर वता. कोणें तरी पयर घातले 4 लाख कितें IT. म्हाका भंय दिसलो 4 लाख का 8 लाख कितें IT गोंयान जॉब जाले कोण येतले गोंयकार काय ते भरचे ना. सो सगळे देर वील बी इन्फ्लक्स. सो आमी गोंयच्या भुरग्यां खातीर कितें करपाक फोकस आसूंक जाय. थंय गोंयचो भुरगो भायर वचना. इवन कॅथलीक कम्युनिटीन हांव परत म्हणटा तांचो वरी इज लॉट ऑफ देम आर लिव्हिंग द स्टेट आनी पासपोर्ट चेंज करून गेले भायर जाल्यार ते थंय फुडल्यो पिढयो थंय जाता मागीर हळू लिंक कमी जातली विथ गोवा. सो हे एक्सोडस आसा पळय द वॅक्यूम गेट्स फिल्ड आनी दॅट इज द इकॉनॉमी. म्हणून यू कॅनॉट टार्गेट एनी स्पेसिफीक तुमी भायले बी अशें कळ्ळें. पण हांगा गोंयकारांक आनी गोंयच्या भुरग्यांक फुडें येवपाक ऑपॉर्च्युनिटीज ताचेर चड फोकस आसूंक जाय म्हणजे ते गोंय सोडून भायर वचचे ना. हांगाच तांकां ऑपॉर्च्युनिटी बट दॅट शूड बी स्पेसिफीक टू दॅट. वी शूड नॉट क्रिएट ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर इन्फ्लक्स. व्हेरी ट्रू सर. आनी म्हाका दिसता हाजेर विचार करप खूब गरजेचें आसा. एक MLA कसो आसपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता तांचें एक काम आसा तें म्हळ्यार निती करप. म्हणजे समजा इंडस्ट्रीज हाडपाक जाल्यार पॉलिसीज करपाक जाय. कशे तरेचे इंडस्ट्रीज कितले भुरगे आसात तांकां भुरग्यांक ट्रेनींग दिवन हांगासर कामां कशी मेळटली हें सगळें पळोवपाक जाय. आपली एरिया जी आसा ताज्या खातीर पॉलिसीज करप ही खूब मोठी गजाल आसा. आनी म्हाका दिसता एक रिफ्लेक्शन म्हाका दिश्टी पडटा की जेन्ना तुमचे कडेन उलयताले एक आयडिया पणजे खातीर ऑलरेडी तुमची आसा. एक वेगळी आयडिया पणजेक फुडें व्हरपाक गोंयाक फुडें व्हरपाक. सगळ्या हाका आयडियाज खूब आसा. संदी मेळची पडटा. हांवें एकदां ट्राय केलें पळोवया आतां फुडें. बट इट वॉज व्हेरी क्लोज फायट. बट इट वॉज क्लोज पण शेवटी पीपल आर द कस्टोडियन. एक्झॅक्टली. आनी दे वील डिसायड.
एक्झॅक्टली. सो येणाऱ्या काळात कळटलें आमकां. आनी दुसरी गोश्ट, सरान जशें सांगलें की आमी पणजे खातीर कितें करपाक जाय, पणजे खातीर कितें आसा, हे सगळ्यो जर गोश्टी पळयल्यो जाल्यार येणाऱ्या काळान पणजेन कितें जावपाचें हाजें एक एग्जाम्पलूय तुमकां गावलें आसतलें. बट होप की स्मार्ट सिटीची कामां बेग्यान सोंपो, ती 2 म्हयन्यांनी जावं 3 म्हयन्यांनी जावं, पूण सोंपल्या पुरो. सर, थँक्यू व्हेरी मच, तुम्ही टायम दिलो म्हणून. देव बरें करूं. Yeah, थँक्यू thank you, थँक्यू sir. सर.